30 शनिवार ऑगस्टची 29 तारीख 2026. स्नानदत्तार जुवांचे कश्ट मरण. पहिले मसाप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 1 वळ 17 तावन 19 पर्यंत. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. पूण तूं तुजें कमर बांद, उठ आनी हांव फर्मायतां तें सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका, नांतर हांव तुका तांचे मुखार कांपसो करतलों. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या रायां आनी फुडाऱ्यां विरोध, ताच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक घट्ट शहर, एक लोंगटासो खांबो, एक काश्याची वणत करतलों. ती सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं, पूण केदिनस तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 70 1 तावन 2 3 तावन 4 5 तावन 6 15 आनी 17. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदिनस फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो मुनसबीदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें, कित्याक तूं एकलोसो म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें न्हय. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. तूं धन्या, म्हजो एकलोसो भरवसो. म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेर म्हजो विश्वास. जल्मतावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीनतावन तूंच म्हजो सलयणार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हणून म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुज्या सडवणेचीं कृत्यां दीसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजीं असर्यां वर्णित आसा. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. निती पासत दगदणी भोगतात तीं कितलीं भागी. सर्गींचें रास तांचें. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 17 तावन 29 पर्यंत. हेरोदिनस जण धाण जुवांक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदीन घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दोवन घेवचें सारकें न्ही म्हणून जुवांवून ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांचेर द्वेश दवर नाशिल्ली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हणून वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका अपायगडान अशें राखतालो. सबार पावटी जुवांवचीं उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें, तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतालो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गालिलियांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासालांत येवन नासली.
हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. तवळ रायान ते चलयेक म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलों. आनी फर्माण सैत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोसो मागशी तरी हांव तो तुका दितलों. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नानदातार जुंवोवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तबकांत स्नानदातार जुंवोवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय खंतिश्ट जालो, पूण आपणे घाल्ल्या सोपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या हुजीर दाक्षिणेक पडून तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें खुशी व्हेली ना. देखून तक्षणच ताणें एका पाऱ्यागाराक जुंवोवचें शीस हाडी जे म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुंवोवचें शीस कापलें आनी तें एका तबकांत घालन चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुंवोवचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून नेके पेले. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सत सांगल्यार राग बेगीनच येता. हें स्नानीक जुंवोवची परब आचरण करतना स्पश्ट रितीन कळीत जाता. जुंवो प्रमाणीक आनी सता नितीचो प्रवादी जावन आसलो. अनितीन जी येता तें आसा, कशें आसा तशें सांगतालो आनी नितीन जियोंक प्रेरण जातालो. हेरोद राय आपल्या भावा फिलिपाचे बायले सांगता अनितीचें जिवीत जियेतना ताका जुंवावनू जागवण दिल्ली. ही जागवण हेरोद रायाक सोसूंक जावंक ना. हेरोदीक जुंवोवंक एक कांटो असो दिसलो. ह्या कारणा खातीर हेरोद राय जुंवावंक जिवेशी मारूंक सोदतालो. ताका संद्राप मेळटना फाटीं फुडें पळयनासतना ताणें ताचें शीस कापलें. हेरोद राय दाक्षिणेक पडटा आनी सताक जिवेशी मारूंक फाटीं फुडें पळयना. आयचे समाजेंत सत नपैंच करूंक फोटसाक्स दिवंक लज नासता कांय कोशट दाड्डे जाला म्हणल्या भाशेन आसा. हेरोद रायाच्या जिवनांत ताणें दिल्लें उतर आनी ताका मेळिल्लो उलो एकामेकाक ताळ पडटागी आनी ताणें दिल्ल्या उतराक सत उखलून धरूंक जातागी म्हणून चिंतिनासतना ताच्या स्वार्था खातीर आपणाक तो विकता. एका प्रवादीचे खुनेचो भागीदार जाता. कोशेळ नातिल्ले वरी जियेता.